काणयेचें नांव वाट. काणी कथागान कॅथरीन रोड्रिगस कटपडी. हांव शांती नरोन्ना बॅरेन. तेज्यो थोडें चिंतून मेट काडल्यार वाट सारकी मेळटली. तें सांगता म्हूण आमी नासचें न्ही. तूं एक खंयच्या केस्ता सोसायबा कितें बांग पियेलाय गी. खुशी पाव कोणाक मेळत असलें भाग. भाग म्हणून दोळे कोंकून काडूंक दितात गी. पळय, आमकां 10 न्ही 5 न्ही आसचो एक आसरो. ताकाय पयस धाडल्यार कितें वय गी म्हणटा. मजा मारूंक धाडचें न्ही. आनी किसडीत शिकप जोडूंक बरो फुडार आपणावंक उपरांत बरो एक सांगाती मेळ्ळ्यार आमकांच आदार न्ही गी. तूं समाधानान चिंतून पळय. ताका आमी कांय उणें शिकप दिलां गी. तांकीक मिकवल्लें दिलें. इंजिनियरींग करता म्हणालें, शिकयलें. MBA करता म्हणटना सई घाली. आतां आनी किसडीत पयशिल्ल्या त्या गांवाक वचून शिकता म्हणटना दुडू कैतावन हाडचो. येदोळ पर्यंतली उरोवणी निवृत्त जातना मेळिल्लो दुडू सगळो ताच्या फाटल्यान खर्सून जाला. सोरूंक वेचें गी. पळय, ताका सांग तें आतां हांगाच काम करूं दी. शिकचें जाल्यार उपरांत ताच्या घोवाच्या कुस्तार कितलेंय शिकोवन दी. आमचे लागीं आतां आसचें म्हळ्यार मालगाड्यांचो हो 40 सेंट्स जागो आनी हें घर. तुज्या आंगार आसलें भांगार ताच्या फाटल्यान घालां. अमेरिका म्हळ्यार उठपीचे सांतेक वचून येवचें गी. तितलो दुडू हांव कोणाचें माथेमान हाडूं. म्हजो घोव गी. देव तूं. सायबा, आमकां बियाक आनी भाताक आसची एक कणस. ताचे गरजेक पडनातली संपत्ती कित्याक? आमकां कांय मरतना व्हरूंक आसा गी, वा पुरतना पोंडान घालन दांपूक. पळय, सिमिस्त्रेंत 6 फूट लांबाय आनी 3 फूट रुंदायेचो फोंड आसतलो आनी दांपूंक काडिल्ली माती आसतली. भियेनाका. म्हजे कुशीचे बरीक इतली जाणवाय आसा म्हूण येदोळ कळीत नातलें. तेज्यो तूं आनी हांव हेस्स घडये फोंडान पडचें नाव. आपोणें येता पर्यंत रावोंक एक पोटा बुकेक इल्लें खाण विशेवाक बोसोबर जागो जाय न्ही गी. पुणे गेल्ल्या तूं खंयच्या संवसारांत आसाय. 2-2 वर्सां खेळोन खेळोन सोंपतात. उपरांत लाखांनी जोडिल्लें आमकांच दुसऱ्यांक दिताय गी. छे, हे बायले कित्याक समजना. मोतीन तसो उलयलो. तेज्यो भुरगें आमचेंच. आमी करचें ताकाच. आमचें एकच दायज. उपरांत तेंच वारेस्तार. तें सगळें जातलें आमचे बोडी आनी बेतकाटी. ताचें शिकोवन जातस त्या पर्यंत आमी रावाजें न्ही गी. जल्मतावन ह्या बिडारांत रावोन दुसरें म्हणलें चिंतना खंडीत म्हजें काळीज दुखता. उलोवन आसतना भायर गेल्लें धूव आयलें म्हणलें सुचन ताच्या स्कुटीन दिलें. म्हजे आस्त्रेन दोळ्यानच आमच्या वद्दू वोरांटांक इस्त्री ओडली. मम्मा. धांवून आयिल्ले धुवेन आवयक हातांनी धरून भोवाडे काडून वयल्या वयर उमे दितना, दिपा, रावय पुता, संतोसान कित्याक उपताय. मम्मा, म्हजी विजा थीर जाली. युनिवर्सिटींतावन ओके म्हणली जा पयल्या आनी वेचन्स 15 दिसांनी तुमची धूव अमेरिका. येदोळ पर्यंत आवय धुवेचो गिरगिटें खेळ पळोवन रावलो हांव मनो जालो. हळू उलयलो. दिपा, पयशांक कितें केलें? मम्मा, डाडा कितें उलयता? डाडा, हें कसलें सवाल? हो जागो घर आडव गेल्यार 25 लाख मेळोवंक कश्ट नात.
खर्च काण उपरांत सारको ठिकाणो मेळटा पर्यान करसा की पुरो. सगळें सारकें. उपरांत सोडोवचें कशें? डाडा तूं खंय आसाय? हांव पाटी येता पर्यंत वाट बांदून हांगास रावा. उपरांत जाग्याचें मोल चडटा. कोणायकी विकून एक फ्लॅट करया. ह्या गांवांत रावचें नाका. ह्या जाग्यार कितें हांडो पुरलाय गी? आयक तेजो तुज्या धुवेक अमेरिकाचें वारें कुडीक लागचे आदीं उदक ताळ्यान देवचे आदीं ह्या जाग्याचेर खांठाळो आयला. तें पुराण आसूं डाडा, तुमी कितें करतात तें हांव नेणा. पूण एक सांगता, ह्या जाग्यार म्हाकाय हक्क आसा. ही मलगड्यांची आस्त. तुका रक्ताची वोड ना, पूण आस्तीची तान आसा. आतांच हक्काचें उलयताय? मलगड्यांचे दिर्वे राखून व्हरचें कर्तव्य तुका आसा म्हणलें उगडास नांगी? डाडा, वाद विवाद करूंक म्हाका वेळ ना. 10 दिसां भितर 25 लाख म्हज्या अकावंटांत आसाजे. ना तर म्हजें मोडें घालूंक पेट आनी फोंड तयार करयता. तुका तो खर्च नाका. बायलेक दुवेचें उलोवणें आयकून दुकांचो वळस सुवळ्ळो. तूंय एक खंयच्या खेस्तासो सायबा. भुरग्यांक नातल्लें आमकां कित्याक? पयलें भुरगें, आमचें गेल्ले दीस चड, उरिल्लें उणें. आमचें कशेंय जातालें. रसुल्लो देव पोसतालो. म्हाका थोडें धुवन दुवेक दुंपोवंक लागलें. बाये, रडा नाका राजा. हांव आसा न्हय. तूं भियेनाका. मम्मा, तूं कितली बरी. परत वेंग आनी उम्याची द्रश्यावळ जाली ना. घरचें दस्तावेज घेवन बँकाच्या मॅनेजरा मुखार उबो जालो. दस्तावेजां मॅनेजराचे हातीन दितना म्हजो जीवच बलात्कारान वोडन दिल्ले परी भोगलें. वळखीच्या मॅनेजरान जायतें समजयलें. पूण म्हाका म्हज्या कानांत रिगोंक ना. म्हजें मोनेपण समजून लोन पास जालें. जाग्याचीं दस्तावेजां बँकाच्या लॉकरान दवरतना बाब रडता तशें भोगलें. दुडू हाती मेळटना दुवेचें येणें. तेच घडये आसलो सर्व दुडू ताच्या नांवार जातना आमकांच पळोवन आसलेल्या मॅनेजरान म्हाका परत ताच्या कॅबिनाक आपयतना एकच एक शब्द उलयनासतना थंय तावन नापयस जालें. बोस. ताणें बसका दाखयली. तकली उखलून ताका पळोवची सकत म्हाका नातली. त्या वेळार म्हाका बसजेस पडलें. देखून ताचे मुखार बसलो. जॉन डिसोजा, म्हाका तुवें काडिल्लें मीठ सारकें न्हय तशें भोगता. सर, दांत जोडिल्लो वाघ पळोवंक मात्र. ताचे तावन कांयच करूंक साध्य ना. हें आमी जोडकार दादल्यांनी करून घेतिल्ली वाट. घरांत आवय भुरगीं एक जाल्यार दादल्याचें खंय चलता. बरें जायत म्हणलें उमेदीन दिलां. हाणें बरपान कितें आसा गी तेंच जातालें. म्हाका बसोंक नाका जालें. नमस्कार करून उठतना 1 मिनट डिसोजा. ताणें बेल्ल दामली. पियोन आयिल्लोस 2 कॉफी हाडूंक सांगतना नाका सर, म्हाका नाका. पूण म्हाका जाय. तूं म्हाका सांगात दी. कॉफी पियेतना कुडीन थोडी सकत आयली. परत उपकार बावून मेटां देवलो. 15 दीस आमगेर संभ्रमच संभ्रम. बायलेक तिस अमेरिका वेता म्हणले तसली मिजासकी. म्हाका घडये घडये बाबान प्राण सोडतना सांगिल्लीं उतरां आयकतलीं. पुता, जॉना, कितले कश्ट आयल्यारी हो घर जागो आडव घाली नाका वा विकी नाका. आमच्या मालगड्यांचो त्याग आनी श्रमाचो फळ हे मातयेंत रोंबला. पोटाक नासतना 4 दीस काडयेत. पूण बिडार नासतना रावोंक असाध्य. हांगा मालगड्यांचें बेसांव आसा. सुकून तरी आडवटेर पांय काडिनाका. अमेरिकाक पावतस फोन. तें हें म्हणून आवय धुवेच्या संप्रदायाक वेळ घडिनातली. तें म्हजे लागीं उलोवंक ना. हांवें उलोवंक वचोंक ना. सवकास किणकिणचो आवाज उणो उणो जालो. तेजू घडयेक एक पावटी मोबायल पळयतालें.
हांव निर्लिप्त. हातान गुले घुवानान तरी बूक पिडाय येनासतना रावतागी. कामाच्या सोदनेक लागलो. 8 कुंटू 8 किल्ला म्हणले बरी ल्हान ल्हान कामां करतना थकलो. पूण बँकाची वाड मध्यानेर चाटी घेवन मारतना उठोन बसतलो. पोट बांदून वाड बांदून थकलो. दुसरी वाट ना. म्हयने वर्सां सोंपली तरी धुवेतावन भरवशाचें उतारी आयकनासतना म्हजी आशा चिड्डली. बायल धुवेच्या फोनाक राखलन्स आयलें पूण खबर ना. पयलेंच्या नंबराक फोन केल्यारी जाप ना. बायलेक सवकास म्हज्या उतरांचो अर्थ जावंक लागलो. दिसाक आंगडींत लेख बरोवन रातीक इस्कोलांत पाऱ्याचें काम करतना हांव थकलो. उलोवंक वाट ना. शिकप शिकोवन वर्सां संपल्यारी गांवाक येवंक ना. वर्सांतावन वाड बांदूंक जायनासतना वा घेतलेल्या पयशांचो एकी कंत बांदिनासतना खांप उठलो. लेख बरोवन आसतना आयिल्लें रेजिस्टर पळोवन दुबाव वाडलो. वाचून रडलो. भारादीक मेटां काडून घरा रिकतना पळयलेंगी आमच्या चेडवान केल्लो घात. तें काजार जालां सांगातस भुरगेंय आसा. फोटो धाडल्या सांगातस म्हाका राका नाकात म्हणली मॅसेज आयल्या. तेजून हाण दाखयतना हांसलो. हातांतलें बँकाचें नोटीस गळतना थंयच बसलो. एलाम नोटीस. देव बरें करूं.